भर पावसान घरा खाली करची पडत म्हूण मुरगांवच्या 500 लोकांचेर आकांत आयला. सडा जेटी, रुमडावाडो, बोगदा आनी तारीवाड्यावेल्या लोकांक पालिका परत एक फावट घरा खाली करपाची नोटीस दिवंक शकता. नोटीशीन घरा खाली करपाची शिटकावणी आसता, पण पुनर्वसणुकेचेर उतर आसना. लोकांचेर आकांत आयला खरो, मात सुवात धोक्याची आशिल्ल्यान लोकांच्या जिवाचे बरे वायट जावंक शकता म्हूण थळावो नगरसेवकूय म्हणटा घरा खाली करपाकूच जाय. ते नोटीस हाडून थंय मारता आनी खाली कर आमी सांगता, आनी काय ना. तेजेर वयर कांयच ना. खंय रावपाचें ना, काय करपाचें ना, काय विचारूच ना. फक्त एक नोटीस हाडून थंय संडासाकडे मारलेलें तिके. वो निकाल बोलता, बार बार नोटिस देता, लेकिन वो म्यूनसिपलिटी वाला हमको कुछ बोलता नहीं, सेफ्टी देता नहीं करके. हम लोग क्या करने का, रूम खाली करो बोलता. ती मागीर ती कोसळ्ळे म्हणून काय एसन घेना कितें ना. आमकां म्युन्सिपाल्टीन गेल्यार खंय वचपाची ती गरिबांक काय पळयना मरे तिणी ना. काय सांगू ना तो खंय रावपाचें, खंय जागा दिता म्हणून ना, खंय घर बांदता दिता म्हणून ना, कितें ना. पयलीं आमी ल्हानपणान आमी हंयच जल्माला आनी आमकां ते आतां आमी हंयच्यान आनी खंय वचूंक शकना. आनी ते हिशपान आमी आमची सेफ्टी आमी पावसान आमी करून रावता. अशें कांय ना, पण आमकां केन्ना आमी हेल्प बी असो आमकां म्युन्सिपाल्टी कडल्यान बी कितें मेळना. हेजे उपरांत आतां फुडें आमकां तर कितें आदार आसूंक जायना. आमी बीन पयसून कामाक धंदे करून वर्सां काबार जाला आमचे. पूण सद्याक आमकां खंय तरी लुगार दियात ना. आमी आतां भुरग्यांपणाक घेवन खंय वयतले पावसाचें. तुमी हें चिंतून जाय आसलें पयलें कोसळटनाच. पालसण कोसळ्यार मोठें अरिश्ट न्हयकारू नजो म्हूण थंयच्या नगरसेवकाचो अदमास. कित्याक म्युन्सिपाल्टी प्रत्येक वर्सा पावसाच्या आदी हे सगळ्यांक नोटीसी धाडटा, कित्याक हो दोंगराळ भाग जावन आसा आनी हेच्या आदी हांगासर रेकॉर्ड आहा की लँडस्लायड जाल्या. तेंच्या कितें तरी कॅज्युअलिटी किंवा इंजरी जावच्यो न्हू आनी तेंच्यांनी आपली सेक्युरिटी खातीर घरां खाली करची म्हणून म्युन्सिपाल्टी नोटीस धाडटा. सगळो गव्हर्मेंट लँड असल्या कारणान म्युन्सिपाल्टी आनी कलेक्टर मेळून तांकां नोटीसी धाडटा. प्रुडंटा खातीर दिशांत परब. नावशे सांकवाळच्या मरिनावेल्यान वातावरण तापलां. मरिनाच्या प्रस्नाचेर पर्यावरण मंत्री अलिना लोकांक पिशे करूंक सोदता. तिणें राजिनामो दिवचो म्हूण राष्ट्रवादी काँग्रेस मागता. नुस्तेमारी मंत्री आवेर्तान फुर्तादाचेरूय राष्ट्रवादीन टिका केली. मरिनाक लागून नुस्तेकार आनी थळाव्यांचे नित्याचे कामधंदे काबार जातले म्हूण फुडारी उलयतात. थंयचे पंच, सरपंच, आमदार सगळ्यांचो मरिनाक विरोध. आतां राष्ट्रवादीनय हो विशय लावन धरला. पर्यावरणाचो अभ्यास करून बरे तरेन प्लान केल्यार मरिना बऱ्याक पडटलो म्हूण गोवा यांचींग संघटना म्हणटा. You look at a lot of marinas coexist with traditional fishing villages all over the world. If you look in Portugal, if you look in Italy, if you look in Spain, and people have realized over the years that having a marina actually helps them with facilities like SOS, rescue. For example, today if there is somebody drowning off the beach, we have to call the Coast Guard or the Navy. We don't have any rescue systems, whereas a marina has its own rescue systems. मरिना आनी तेरेखोलच्या गोल्फ कोर्साचेर विचारल्यार मुख्यमंत्री म्हणटा पर्यावरण काबार करिनासतना राज्याक येणावळ दिवपी प्रकल्पांक सरकार तेंको दितलो. संबंधित दाखले घेतात किंवा घेतलेले आसा आणि त्यामुळे जे पर्यटनाचे रास करचे ना आणि लिगली करतले हे सगळे प्रोजेक्ट आणि जे स्थानिकांक रोजगार निर्माण करतले, गोंयची इकॉनॉमी वाडयतले, ताच्या खातीर सरकार समर्थन दिता. राष्ट्रवादी म्हणटा मरिनाचेर पर्यावरण मंत्री लोकांक पिशी करपाक सोदता. शी सेज आमकां सांकवाळ नाका आनी नामोशी नाका आनी खंय तरी व्हर. खंयतर तेणें सांगचें. शी इज द एनवायरमेंट मिनिस्टर. शी मस्ट अंडरस्टँड दॅट द एंटायर रिवर बेल्ट ऑफ गोवा इज फॉलिंग इन द इको सेन्सिटिव्ह झोन. शी शुड आयडेंटिफाय. शी कांट मेक अ वेग स्टेटमेंट दॅट इट कॅन बी टेकन एनीवेअर. शी शुड एबल टू प्रपोज टू हर गव्हर्मेंट दॅट this is the place that you could have marina instead of having it here. Secondly, Avertan Furdado is a fisheries minister. This marina in this locality that is coming is directly affecting the fishing community who are earning their daily bread on this. And he has been silent till today. So the question is, if the environment minister is not taken into confidence before passing a project that is concerning the environment of Goa, Alina should put her head in shame, resign from the cabinet because her very existence becomes infructuous. आयज लोक बोबाट मारता. आयज सगळे आमचे तिसरे काडपी भाव भयणां जी गरीब सांची वचून ती तिसऱ्यो काडटा आनी तेजेर आपलें पोट भरता, ती बोबाट मारता. फिशरमॅन बोबाट मारताय, सगळे कडेन बोबाट मारताय, पूण यांचे प्रोजेक्ट मुखार व्हरत लागता.
मरिनाच्या विशयाचेर आमदार विष्णू थळाव्यांबरोबर रावला. दुसरे वटेन काँग्रेस, राष्ट्रवादी सारकेल्या राजकीय पक्षांकूय आयतो विशय मेळ्ळा. पर्यावरण मंत्री अलिनाची भूमिका सरकारा आडूच. आता बीजेपीचे कांय फुडारी ह्या गजाली वेल्यान अस्वस्थ जावंक लागल्यात. सरकार निमणे कितें भूमिका घेता ताचेर सगळ्यांची नजर. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. कुळ कायद्यान केल्ल्या दुरुस्त्यांचेर सरकारान आतां तरी युटर्न घेवचो. आतां मेरेन जे हो विशय घेवन गेले तांकां सगळ्यांक सत्ताधाऱ्यांनी किकोत केले, पोकळ आश्वासनां दिली. आतां तरी लोकांचो मूड समजून घेयात अशी शिटकावणी गोमंतक बहुजन महासंघाचो अध्यक्ष अनिल होबळ्यान दिल्या. तो प्रुडंटाच्या हिडनात उलयतालो. Bhandari Samaj happens to be one of the biggest Samaj. Very much. In Goa. Very much. Politically very influential. Very much. Vote bank म्हणून जरी राजकारणाने विचार केला जाल्यारही खूप महत्वाचो. त्या समाजाचे तुम्ही अध्यक्ष, तुम्ही भाजपाचे व्हाईस प्रेसिडेंट आणि येदी व्हडली ही दुरुस्ती करतना कुळ कायद्या भितर तुमकां एकट्यानूय विचारले ना? पळय, एज अ इंडिव्हिज्युअल तूं अनिल होबळो म्हणून म्हाका तर विचारता तर जाय. म्हाका कोणें विचारलें ना, म्हाका कोणें विश्वास. अनिल होबळो म्हणून विचारताच कारण तुम्ही पक्षाबरोबर काम केला, पक्षाबरोबर इतली दीस आसात ते जालेच. बरोबर. म्हणून व्हाईस प्रेसिडेंट आसात, समाजाचे अध्यक्ष आसात, तरी कोणी विचारलं ना? न्हू विचारूंक ना असो म्हणून न्हू. हांगासर कितें जाता जाणा तूं, थोड्योश्यो गोश्टी मरे पयलेच जाता. भारतीय जनता पार्टीन पयलींच्यो गोश्टी पयलेच थरयता आनी त्यो थरयल्या नंतर त्यो बेश्टे सांगतात ना न्हू. चर्चे बी ना. चर्चा बिर्चा जावन धरप जावंकूच ना केन्ना आनी जायना. पूण थरयता, विचारता मातशें. तुम्ही सरकाराकडे उलयल्या, तुम्ही मुख्यमंत्र्याकडे उलयल्या, तुम्ही मुख्यमंत्र्याक निवेदन दिलां, तुमकां कितें आश्वासन मेळ्ळां? पळय, हांव जेन्ना भंडारी समाजाचो अध्यक्ष म्हणून गेलो न्हू, सारकेंच तुका सांगपाचें म्हणल्यार म्हाका आश्वासन मेळ्ळें पळय तितून पळोवया रे, करया रे, आयज पासून कांयच केलें ना. पळय तें मातशें तुमी परत एकदां हें करून तेजेर अशें खुबश्यो गोश्टी केल्या. आमच्या भाईन जेव्हा मनोहर पर्रीकरान थोडीशी आमचे हे घेतलेले पासून ते ना ह्या लोकांक त्रास जाता जाल्यार ते फाटी घेवया अशें म्हणना. म्हणजे यू टर्न म्हटला पळय तसो. तसोच हो यू टर्न घेवचो, बरो यू टर्न घेवचो, व्हडलो शार्प. घेवया एक विराम.